मोपा विमानतळ हो गोंय सरकार आनी GMRचो प्रकल्प आसा। हाच्या कारभारा फाटल्यान पळोवपाक गोंय सरकार सक्षम आसा। हातूंत केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू कित्याक मेतार जाता काय म्हण प्रश्न गोवन फॉर दाबोळी संघटनेन केला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। Because it is a scam, and we had a public presentation inviting everybody, including the press, including the like GCCI and all the other trade bodies, DTG. We invited all of them and we showed them how it is a scam. Now the only question left for us is to go to court. आमचो लोकली इलेक्ट केल्लो सरकार आसा तो त्या सरकारान तो कित्याक मेतेर जाता। हो मोपाचो एअरपोर्ट ताचो न्हय, ताचो एअरपोर्ट दाबोली। सो कितें उलोवपाचें आसा ताणें दाबोली एअरपोर्टाचेर उलोवंक जाय आनी न्हय मोपाचो एअरपोर्टाचो एग्रीमेंट is between the government of Goa and GMR. दुसरो प्रश्न, आमचे गोंयचे राजकारभार चलयतले ते कित्याक उगी आसा तो आमकां प्रश्न। जेन्ना एक सेंट्रल मिनिस्टर येतात आनी आमचे गोंयचे स्टेटीचे अफेरान मेतेर जातात तेन्ना आमच्या सरकाराचे मनीस जे CMचे नांवान हांगा राज चलयतात आनी तातूंत थोडे जीप भायर घालून व्हडल्यान उलोवपाचे मनीस आसात त्या पुरान कित्याक उगी आसात जाप काडिनासतना हो आमकां प्रश्न। हांगा कितें चल्लां दिसता कशें की सुरेश प्रभूक कितें तरी पर्सनल इंट्रस्ट आसा ह्या मोपा एअरपोर्टात। दुसरे हो एअरपोर्ट ते सांगतात की बऱ्याक पडटलो महाराष्ट्रा, कर्नाटका, केरला। म्हणटच आमची गोंयकारांची जमीन आनी आमचे सगळे रिसोर्सीस आमी विकचे हे दुसरे स्टेटीन आनी आमकां गोंयकारांक हाचो बेनिफीट फायदो खंय आसा ताका सांगूंक सोदता। सुरेश प्रभूक तूं ग्रावंड रियलिटी मोपाची शिकला, तुजे लागीं फावो ते डॉक्युमेंट्स ह्या एग्रीमेंटा विशीं आसात आनी तूं ताचें कितें तें जाणा। आमी वन्स फॉर दाबोली ओन्ली बरयतले हांव चीट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सांगून की हो मनीस सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्टर, युनियन मिनिस्टर आमचे स्टेट अफेरान मेतेर जाता